न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयांक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना काणीकर तुमकां येवकार दिता। दर दिसा प्रमाण आयच्या दिसा कितें म्हत्वाचें घडलें जाणा जावन घेवया। सुशांत गावस हाचे कडल्यान। आरजीचो आमदार विरेश बोरकारान काल विधानसभेत पोगो बिला संदर्भात खाजगी ठराव मांडिल्लो, पूण हो ठराव मांडपाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विरोध केलो आणि हाचेरच आयज आरजीपीचो जो मुखेली आसा मनोज परब ताणें पत्रकार परिशद घेवन सत्ताधारी भाजप तशेंच मुख्यमंत्र्याचेर फोग काडलो। पोगो बिल आमी मांडटलेच, फुडाराक जेन्ना केन्ना आपल्याक संद मेळटली तेन्ना पोगो बिल मांडटलेच आनी ते संमत करून हाडटलेच, कित्याक जी आमी मागणी करता ती कायद्यानच आसा, कायद्याच्या विरोधात आमी खंयच ना म्हणून ताणें सांगिल्लें आसा। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। आरजीपीन आयज प्रेस घेवन कांय मुद्दे मांडले। आता काँग्रेसीची प्रेस कॉन्फरन्स सध्या चालू आसा, तातूंत कितें घडटा हे तुमकां 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलें। आता ह्या ऐश्वर्या कडेन ताणें खंयची बातमी केला पळोवया। दिवचले वाठादेव वाठार स्वताचेच बायलेचो खून केल्ल्या प्रकरणात मोनुद्दीन हवांगी ह्या आरोपीक 10 दिसाची पुलीस बंदखण दिलेली आसा। ताणें आपली घरकान राबिया हिचो खून केल्लो आनी तांच्या मदीं सतत वाद जातालो आनी ह्या वादान अशी मेळ्ळां की तांचे घटस्फोटाचेर बीन पाविल्लेले आसा। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तशेंच आतां गोंयांत आतां 3रो जिल्लो जातलो अशें मंत्रिमंडळान जो प्रस्ताव आसा तो मंजूर केलेलो आसा। ह्या 3ऱ्या जिल्ल्यान काणकोण, केपें, सांगें, धारबांदोड हे 4 म्हालांचो आस्पाव आसतलो अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। हो जो 3रो जिल्लो जो आसा तो जे मुख्यालय ते कुडचड्या केपें हांगा जातली। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आनी एक जी बातमी म्हणजे निरांकाळ गवळवाडो वाठारांत कितलींशींच वर्सां जालीं एका रुमान आसा ते थंयसरले जे प्राथमीक हेल्थ सेंटर भलायकी केंद्र आसा ते सुरू आसा। ताका लागून थंयसर लोकांक सारके उबे रावपाक सुद्दां त्या हितून जागो मेळना थंयसर। आनी थंयसर इशू म्हणजे कितें, एकूच दीस थंयसर डॉक्टर येता, तो बी सप्तकाचे एकूच दिसाक डॉक्टर येता, पूण थंयसर सारको उबे रावपाक जे कोण दुयेंती येता तांकां उबे रावपाक सुद्दां जागो मेळना। सो तेंच्यांनी मागणी केला की थंयच्या लोकांनी की हेजे लागसरूच जी हे आसा म्हणजे शाळा आसा जी बंद आसा आनी तितून ते शिफ्ट करचे अशी तेंच्यांनी मागणी केलेली आसा। आनी एक जी म्हत्वाची बातमी म्हणजे पुष्पती अशोक गजपती राजू हांणी आयज गोंयच्या राज्यपाल पदाचो ताबो घेतिल्लो आसा। ही जी बातमी तेणी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयत। काल सरवण वाटादेव हांगा निर्गुण पद्दतीन गोवान आपल्या बायलेचो खून केल्लो आसा आनी तो सध्या पुलीस कस्टडीन आसा आनी ताका 10 दिसांची पुलीस बंदखण फरमायल्ली आसा। फुडें ह्या उत्तेजा कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा पळोवया। कायद्यान जे आसा ते जे धिरयांचें आयोजन करपाक बंदी आसा आनी कोलवा वाठारान 24 जुलयाक बेकायदेशीरपणान जे धिरयांचें आयोजन केल्ले प्रकरणान कोलवा पुलिशेन बाणावलेचो विनय फर्नांडीस तशेंच फातोड्डेच्या महेश चव्हाणा आड गुन्यांव नोंद केला। तांच्यांनी 24 जुलयाक जे धिरयांचें आयोजन केलेलें आनी हे धिरयांचें आयोजन करता तांचेर नदर दवरपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान 7 समित्यो स्थापन केल्ल्यो आनी तांकां तांचेर नदर दवरता। तरी आसतना ह्यो धिरयांचें आयोजन कशें जाता असो प्रश्न पडटा। ही एक बातमी जाली। आनी दुसरी बातमी म्हळ्यार
कालूच मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान जी 1972 वर्सां आदी बांदिल्ली जी घरां आसा ती कायदेशीर जातली आणि हे जी प्रक्रिया आसा ती 1 ऑगस्ट जावन सुरू जातली म्हणून सांगिल्ली आसा। तर घरां नियमीत करपा खातीर महसूल खात्या कडेन आतां मेरेन 9,984 अर्ज आयल्यात आणि तातूंतले सगळ्यांत चड अर्ज बार्देस म्हालांतल्यान आयल्यात ते म्हळ्यार 2,469 आणि सगळ्यांत कमी अर्ज ते म्हळ्यार काणकोण म्हालांतल्यान आयल्या ते म्हळ्यार 93। हे विशीं विधानसभेत आमदार जीत आरोलकर हांणी महसूल मंत्री बाबूश मनसरेताक हो प्रश्न विचारिल्लो आणि त्या प्रश्नाक लेखी जापेत ही बाब उक्ताडार आयिल्ली आसा। तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या फुडल्यान पळोवच्यो। धिरयो ह्या खेळाचेर कायद्यान बंदी आसा तरी लेगीत उत्तर गोंयांत तशेंच दक्षिण गोंयांत धिरयोचें आयोजन करप चालूच आसा। हाचेर अधिकाऱ्यांनी सध्या कारवाय करपाक सुरवात केला आणि तांचे बंद करपाक हो खेळ यत्न चालूच आसा। फुडें ह्या दिप्ती कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा पळोवया। शेनवारा फातोडेर सुमार 3:15 वरांचेर बोरीमोळ जंक्शना कुशीक आशिल्ले पोरणे घराचेर अचकीत एक व्हडलें झाड कोसळ्ळें। सुदैवान त्या घरांत कोण रावनाशिल्ल्या कारणान जिवीत हानी जी आसा ती टळ्ळी। मात त्या घरांतले जे सामान आशिल्लें फर्निचर किंवा हेर बाकीच्या सामानाचें बरेंच लुकसाण जाल्लें आसा। घडणुकेची म्हायती मेळटाच कुडचडे उजो पालोवपी दळ थंय वचून तांणी झाड जें आसा कातरपाक सुरवात केल्ली। दुसरी म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार गोंय सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांचें हब जावपाक लागिल्लें आसा। फाटल्या 5.5 वर्सांत गोंयच्या वेगवेगळ्या स्कुलांनी मेळून वट्ट 7 विद्यार्थिनींचो विनयभंग तशेंच तांचेर जाल्ल्या चळणुकीच्या संदर्भात गुन्यांव जे आसा ते नोंद जाल्ले आसात। आणि ह्याच संदर्भात 2013 वर्सा अशी एक घडणूक वास्को जाल्ली ताचेरूच आधारीत म्हणजे ह्या उपरांत ह्या घडणुकी उपरांत सरकारान कितें उपाय येवजण केल्या हें कळपा खातीर युरी आलेमा विरोधी पक्ष फुडारी हांणी अतारांकीत प्रश्न विचारिल्लो। ताची नेमकी मुख्यमंत्र्यान कितें जाप दिल्या हें जाणून घेवपा खातीर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान ही बातमी सविस्तर तुमी मुजरत पळोवची। दिप्तीन गंभीर अशी बातमी सांगिल्ली आसा। फुडें ह्या समिता कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा पळोवया। आयज दीस गोंयभर कारगिल विजय दीस मनयलो। ह्या वेळार शहीद जाल्ल्या जवानांक फुलां घालून तांकां आर्गां ओंपलीं। आनी दुसरी बातमी म्हणजे 1 ऑगस्ट सावन आतां नुस्तेमारी हंगामाक सुरवात जातली। हाका लागून कुडबॉन जेटीचेर सध्या नेटान तयारी सुरू आसा। तर अंदूय बी नुस्तेमारी हंगाम बरो वचचो हे खातीर कामगारांच्या सुरक्षेच्या दिश्टीन म्हणजेच कुडबॉन जेटीचेर भटके सुण्यांचो विशय तशेंच बाबत दर्जाचे रस्ते असो प्रस्न निर्माण जाल्लो आसा। फाल्यां नुस्तेमारी वेळार खंयची वायट घडणूक घडची न्हय हाका लागून सरकारान कितें तरी उपाय येवजण करची सुरक्षेच्या दिश्टीन अशी म्हणून ट्रॉलर धनियांनी मागणी केल्ली आसा। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी विस्तारान 7 वरांचेर पळयात। तर ह्यो आशिल्ल्यो आतां पर्यंतच्यो कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो। आनीकूय बातम्यो 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान आमकां पळोवपाक मेळटल्यो। तशेंच 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 लायव्हूय तुमी मुजरत पळोवचे। इतले म्हणीत हाय न्यूज रूम अपडेट्स लायव्ह हांगाच सोंपयता। कॅमेरामॅन साहिल सयत हांव संजना। न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता। दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसात त्यो पळोवपाक विसरूं नाका। हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।